सगळे पोल्स आसा पळय तांचेर तांणी इल्लिगल हे व्हेल्ले आसा, लायन्स व्हेल्ल्यो आसा त्यो कोणाच्यो कितें तें कोणाकूच खबर ना. तांणी जर लायन व्हरतलो जाल्यार तांणी एक आमकां प्लॅन दिवचो पडटलो. त्या प्लॅना प्रमाणे तांणी GIS टॅगिंग करूंक जाय, प्रत्येक पोल खंयच्यान तो व्हरतलो तो. आनी एक सुद्दां वायर तो घालतलो जाल्यार ताणें आमकां नोटीस दिवची पडटा की बाबा आपूण हांगा वायर घालता, तूं हांगा यो आनी उबो. मागीर आमचो आमी एक धाडटले नाल्यार एक धाडटले. आतां म्हाका दवरला ते स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी बीन पळोवची पडटा त्या पोलाची, ते एज पर IT हे आं. मागीर तांणी आमकां IT डिपार्टमेंटान म्हाका विचारचें पडटलें बाबा हो पोल सारको आसा, हेका NOC दिवपा जाता. आनी ते अंडरग्रावंड आसा जाल्यार आमी NOC दिना, ओवरहेड आसा जाल्यार आमी एक विचार करूं शकता, अशें आमचो पॉलिसी आहा. आतां तांकां आमी 1 तारखे पर्यंत एप्लाय करपाक दिला, त्या 1 तारखे पर्यंत तांणी एप्लाय करूंक जाय आनी म्हजे कडल्यान NOC व्हरूंक जाय इलेक्ट्रिसिटी, म्हणजे म्हणल्यार इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडल्यान. ती घेना जाल्यार आमी 1 तारखेच्यान सगळें कट करून क्लियर करतले. तांकां आमी पयलीं दिल्लो इतलो वर्साचो, पूण तांणी आतां मागला जाल्यार वाय वील नॉट गीव. तांणी फाल्यां म्हणपा नाका न्ही 1 तारखेचो टायम दिवंक ना म्हणून. इलेक्ट्रिसिटीचें कितें आमकां लागता तें बाकीच्यांचें आमकां कित्याक लागता. इलेक्ट्रिसिटीचें कितें आहा तें कट करतले आमी. ते पळय आसा ते कोणूच हे ना, म्हणजे कंपनीचे मनीस बीन कोण ना, तांकां कांय गळ्यान बिळ्यान तांचें कांय हें नासता. ते भाड्याचे हाडटा, तांकां काम करूंक वयर चडयता आनी धांवून घालता. अंडरग्रावंड केबल आहा ते इलेक्ट्रिसिटी, कॉन्ड्यूट ना, तांकां हेका कॉन्ड्यूट करून आपल्यान घालून घेवंक जाय, तशी पॉलिसी आहा. पूण तांणी कसलीच पॉलिसी केल्ली ना आपली. ते सगळे इल्लिगल कितें आहा तांचें ते करतात आनी चोरून व्हरतात ते. पूण तशी पॉलिसी आहा की ते घालूं शकता, घालता. तांकां कॉन्ड्यूट घालपाक, तांकां पोल घालपाक, सगळें घालपाक पॉलिसी नासा तांच्या. तांणी घालप तो, आमच्या पोलार व्हरप न्हय. तातूंत बरयलेलें आहा त्या पोलाक पे करचें पडटा, 300 रुपया पर पोल. ओके. आनी कितें 1000 कितें किलोमिटराचें आसा तांचें, 1000 पर किलोमिटर कितें तरी पे करून. म्हाका खबर ना, म्हाका आतां थोडे दीस जालो चार्ज दिला, त्या लागून हांवें लॉस जाता कितले 2 वर्सां कांयच करूंक ना आनी ते लॉसीस जाता म्हणून हांवें रेव्हेन्यू येवपाक लागून डिपार्टमेंटाक केला आनी सेफ्टी ऑफ द डिपार्टमेंट 2 थिंग्स आय फॉरवर्डेड. आतां हांव वचत जाल्यार हांव त्या चार्जार आसा, हांव करतलो. फाल्यां ट्रान्सफराक वतलो, म्हाका कितें कोण करता ना करता वॉट आय कॅन डू. एका 2 वर्साचे आमकां 50 कोटी आमी लॉस काडला 2 वर्साचो. दॅट लॉस हॅज बीन हें. पण आनी मनशाचे सेफ्टी दोज लॉसीस ऑल्सो आहा. कोणाक सेफ्टी ऑफ द पर्सन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, व्हेकल्स आर इम्पॉर्टंट. त्यो सगळ्यो गाडयो बिडयो वता न्ही, डिफरंट कलर तरी आसूंक जाय न्ही, कितले आसा ते तशें कितें जाल्यार तांणी एकूच केबल घालपाचो आनी सगळें तातूंतल्यानूच व्हरपाचें. ते इट कॅन बी डन दॅट वे ऑल्सो. But as far as cables are concerned, we are very clear that they come under the purview of the IT department. आणि त्या IT डिपार्टमेंटाक थ्रूआउट द कंट्री टेलिकॉम पॉलिसी प्रमाणे IT डिपार्टमेंटाक पावर दिल्ले आसा. सडनली दे वॉज कटिंग ऑफ द केबल्स. आतां 2 गोश्टी आसात. आमी लास्ट एश्युरन्स दिल्ले एसेंब्लीन की जितले कोण आसा आनी 30 सप्टेंबर पर्यंत रेजिस्टर करचे, तातूंतल्यान नाल्यार आमीच कट करतले म्हणून. आतां पीपल हू आर डुईंग एरियल केबलिंग, हुएवर द सर्वीस प्रोवायडर इज, should first come and register himself and get the data. बाबा आपले इतले केबल ह्या एरियेन आसा, आमचे कडेन स्वता डेटा ना. एट द सेम टायम आमच्या जावच्या पयलीं देर वॉज सम एग्रीमेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट विथ वन ऑफ द वेंडर्स हू गेव अ लॉंग टर्म एग्रीमेंट विथ देम की तांकां केबल घालपाक जाय, डिस्प्ले बोर्ड घालपाक जाय, तांकां कितें रेवन्यू मेकिंगाक दिल्लें तें रेवन्यू शेअरिंगाक. दॅट डजंट इम्प्लाय आफ्टर दीस एक्ट सेंट्रली कम्स इन. Action has to be taken on the people. If they are not putting their act together and putting the data and saying बाबा आमची केबल इतले आसा, आमी इतले फीस पे केले, जाल्यार वी आर एबल टू एन्श्योर दॅट द सिस्टम इज रायट एंड डेटा इज रायट. बिईंग अ सर्वीस प्रोवायडर्स वेर भुरगो शिकता, ताची एग्जाम आसता, कोणाची तरी थंय ई-कॉमर्साक आसता, बाकीचे आपले जॉबा धंदो घरांतल्यान करता, बाकीचे ऑनलायन आसता, कितल्योश्योच गजाली आसता, बट टॅक्नॉलॉजी रन्स. दॅट इज वाय वी हॅड नॉट कट अँड वी हॅड आस्क्ड देम फॉर डेटा. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक हो विशय बंद करपाक लायिल्लो आसा. ऑलरेडी सेक्रेटरीक सांगला CS कडेन उलय म्हणून, कित्याक इट कॅनॉट बी गोईंग एंड कटींग समथींग. शेवटी सर्वीस प्रोवायडराचेर कट करता बरो आहा, पूण तो सफरर आसता तो मनीस, तो जाणटो आसता, तो बिझनेसमॅन आसता, सिनियर सिटीजन कोण कोणा कडेन उलोवंक सोदता, भुरगो शिक्षण करूंक सोदता, सगळें ऑनलायन. सो यू जस्ट कॅन गो एंड कट इट. आय एम व्हेरी क्लियर ऑन दॅट. आनी IT डिपार्टमेंटाक दिल्ले आमी वी ऑलरेडी गिवन अ व्हेरी क्लियर कॉल आउट की समज ते आतां रेग्युलरायज करना जाल्यार इफ दे हॅव पेड द फीज टू PWD पयलीं कोणाक केलें तें आपलें स्लीप दाखोवचें आनी रेग्युलरायज करून घेवचें. IT डिपार्टमेंटाकडे डेटा मेळो, तुजो खंय कितें आसा तें आमकां जियो टॅग केलें, आमचें काम सोंपलें. आनी ताचे मागीर म्हाका दिसता विशय समज आमी 1 म्हयन्या भितर सॉल्व करूंक पावना जाल्यार म्हाका दिसता आमी तेच डिपार्टमेंट कट करपाक चालू करतले. कित्याक देर हॅज टू बी अ टायम लिमीट फॉर एवरीथींग. 1 वर्स जालें, 1.5 वर्स जालें, आतां मार्चान 2 वर्सां जालीं आनी अजून पर्यंत समज रेग्युलरायज करनात म्हणजे दे हॅव नो will to regulate themselves, and people who are not into regulations do not deserve to be there providing services.
we will give alternate service providers who are there doing regulated business as service providers to the people of Goa.